108 ॲम्ब्युलन्स सेवेचो 2023 आणि 2024 वर्साचो डेटा प्रुडंटाच्या हातीक लागला. 2024 वर्सा वट्ट 79,361 जाल्यार 2023 वर्सा 73,835 केशी हाताळ्ळ्याचे ह्या डेटांत आसा. जोर, श्वास घेवंक त्रास जावप, काळजाचो आताक, विषबाधा, स्ट्रोक, गुरवारपणान मदत, ट्रोमा केशी तशेंच हेर गजाली खातीर 108 आपातकालीन सेवेक ह्यो केशी आयल्या. नदर मारुया ह्या डेटाचेर. मेळिल्ल्या डेटा प्रमाण 2023 आनी 2024 ह्या 2 वर्सांतल्यो आपातकालीन भलायकी संबंदीत घडणुकां मदीं बरोच फरक पडला. पोटदुखी 2023 9,762 फावट जाल्यार 2024 हो आंकडो 9,869 गेला. आंकडेवारी प्रमाण 2024 पोटदुखीच्या प्रकरणांत सुमार 1% वाड जाल्ल्याचें दिसता. मानसीक समस्या 2023 7,273 फावट जाल्यार 2024 हो आंकडो फक्त 92 आसा. श्वास घेवंक त्रास 2023 आंकडो 10,138 जाल्यार 2024 8,153 आंकडो जालो. ही प्रकरणां 19% उणी जाल्ल्याची ह्या डेटान दिसता. हृदयविकाराचो झटको 2023 2,025 प्रकरणां जाल्यार 2024 ती 6.4 पट वाडून 13,043 पावली. फिट्स आंकडी 2023 फक्त 74 प्रकरणां आशिल्लीं, मात 2024 ती 2,302 जाली. कोविड-19 2023 2,828 आंकडो आशिल्लो जाल्यार 2024 फक्त 7 फावट. आंकडो जरी उणो जाल्लो आसलो तरी कोविड-19 दुयेंती आजुनय आशिल्ल्याची गवाय दिता. गोडेमूत 2024 3,341 केशी. नवजात शिशू 2023 728 फावट जाल्यार 2024 906 फावट, म्हळ्यार सुमार 24% वाड. बालरोग 2023 291 हो आंकडो दिला जाल्यार 2024 326 फावट, सुमार 12% वाड. विषबाधा 2023 1,274 प्रकरणां जाल्यार 2024 1,289. गुरवारपण 2023 3,776 फावट जाल्यार 2024 3,572 फावट. तकली दुखप 2023 209 प्रकरणां जाल्यार 2024 184, सुमार 12% उणी. स्ट्रोक लकवा 2023 2,121 प्रकरणांची नोंद जाल्ली जाल्यार 2024 2,288, सुमार 7.8% वाड जाल्ली दिसता. ट्रॉमा 2023 9,353 फावट जाल्यार 2024 आंकडो 10,028, म्हळ्यार 7% वाड. ट्रॉमा व्हेहिक्युलर 2023 8,475 केशी जाल्यार 2024 8,572 केशी, म्हळ्यार 1% वाड. आत्महत्या करपाचो यत्न करपाची प्रकरणां 2024 वर्सा 3 केशी, म्हळ्यार 2023 एकूण 73,835 केशी जाल्यार 2024 79,361, म्हळ्यार 7.5% वाड. दिल्ल्या डेटा प्रमाण 2023 दिसाक 200 जाल्यार 2024 दिसाक 225 केशी. ह्या डेटा भायर 31 डिसेंबर 2024 आणि 1 जानेर 2025 ह्या 2 दिसांनी 108 ॲम्ब्युलन्स सेवेक वट्ट 172 ट्रोमा कॉल्स आयल्या. 31 डिसेंबराक 72 जाल्यार 1 जानेराक 100 कॉल्स. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.